आमची काळजा मुरगोटा जिव्या देवाक दिवसा आमची काळजा मुरगोटा जिव्या देवाक दिवसा आमची काळजा मुरगोटा जिव्या देवाक दिवसा आमची काळजा मुरगोटा जिव्या देवाक दिवसा. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका विशेष करपा दी. संपलोल्या आयदा पिनेरो हिचे पासून आमी मागता. सोंपल्या 2 वर्सां भरतात. देवान तिका सुर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. त्याच बरोबर बर्थडे एडविन फर्नांडीस, अनिश लिमा, मेलिसा अब्रेव, रॉबर्ट काब्राल. देवान ह्या बाबा भयणाचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूंक मागुया. त्याच बरोबर पसरे भाट हांगासर रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. आंतोनेता अल्मेदा, पिएदाद अल्मेदा, एस्कोलास अल्मेदा, फ्रांसीस अल्मेदा, जोविता विएगस, साल्वादोर फेर्नांडीस, सुकूर मार्टिन्स, पावलो मार्टिन्स, सांतान विएगस आनी ऑल्ड्रीन विएगस. त्याच बरोबर आमी मनान दवरुया आज पुरसांव जाला. आतां पुरसांव चलता. कारांजानी इगर्जेन पयलीं फातिमा सायबिणीची माज घेवन बाबा भयणाक बेतेली आनी उपरांत दोना पावल कपेलांत. खेरीत भाशेन आमच्या दोनूय फिरगोजांचेर ती आमची दूख अशी नवी फिरगोज जाल्या खरी सुमार 10 वर्सां पयलीं. पूण आमचीच तालगांवची धूव सगळ्या तालगांवच्या आनी कारांजाले फिरगोजीच्या बाबा भयणां पासत मागुया. तांच्या गवळ्या पासतूय मागुया. फादर पियो, फादर जोनस, फादर जॉयझम, फादर सुकूर मुजे पासत मागचें. तशेंच आमचे फादर्स आसात डॉन बॉस्को आनी सिस्टर्स दोनूय फिरगोजांनी तांचे पासत आनी बाबा भयणां पासत दुसरें आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवें आसूं. मोगाळ बाबा भयणांनो, आज आमी फातिमा बागेवंत आंकवार मारिया हिची परब समोरुमता. आंकवार मारयेच्या दिसण्या वरवीं देवाचो संदेश आमकां फावो जालो. हो संदेश आयज पर्यंत जिवो दवरून मागण्याची आनी प्राचिताची मनशां आमी जावंक जिविताची नवसोडणी करूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आनी ही भेट आमकां फायद्याची जावची पासत आमी पातकी म्हूण उगडास करून सगळे खालतीकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसोणें मागुया. सोरपुदविदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गन्या उपसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उपसारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेवून सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपुदविदा देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तुज्या पुताची आवयक आमची आवय जावच्याक तुवें विंचली. संवसाराची सोडवणी पासत प्राचिताच्या आनी मागण्याच्या तिरासोणान दर दिसा फळादीकपणी क्रिस्ताचें राज विस्तारूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. आतेनांतलो भायर सरून पावलू कोरिंताक गेलो. थंय जल्मान पोंताचो आकिल नांवाचो एक जुदेव ताका मेळ्ळो. तो आपले बायले प्रिसिला बरोबर निकतोच इटालियेक जावन आयलो, कित्याक सगळ्या जुदेवांनी रोमा शारांतले भायर सरचें म्हूण कादुसान हुकूम घाल्लो. पावलू तांचे गेलो आनी आपल्या सारको ती धंदो कोत्ताली देखून तांचे सांगाता तो रावलो आनी तांचे बरोबर वावर करतालो, कित्याक ती ताचे भाशेन तंबू करपी. दर सोनवाराक देवस्थानांत हो वाद विवाद चलयतालो आनी जुद्यांक तशें ग्रीकांक बावडट्यांक जोडून घेवंक सोदतालो. सिलस आनी तिमोथ मासेदोनियेक जावन पावले तेन्ना सगळो वेळ देवाचें उतर पुरगोटून तो सारतालो आनी जेजू अभिशेक म्हूण जुद्यांक गोवाय दितालो. पूण ते ताचेर कळपले आनी ताका न्हिदेचीं उतरां उलोवंक लागले तेन्ना आपल्या आंगोसरांक फाफडून ताणें म्हळें, तुमचें रगत तुमकां भुजों. म्हजे पालयेन हांव निर्मूळ. आतां हांव विदेशांशी वेतलो. थंयसरलो भायर सरून तो ज्युस्तूस म्हणलेल्या कोणेक लेगीत गेलो. हो देवाक बोसतालो आनी ताणें गोर देवस्थाना लागीं ताचें गोर देवस्थाना लागीं आसलें. क्रिस्पान देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यान आनी ताच्या कुटुंबांक सोमयाचेर वावर दवरलो. कोरिंतांतल्या जायत्या लोकांन पावलाचें आयकून सोत मानलें आनी पवित्र स्नान घेतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाबी परी शेकांत प्रितमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. म्हणुया, शेकांत प्रितमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गांव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली मोचोरिया उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जय तोरून सोडवून दिली. जाबाब, शेकांत प्रितमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे कुडीयेताय आपलो तीर विस्वासी मोग मनान धरून सर्वेस्वरान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब, शेकांत प्रितमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकांत प्रितमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गोणगोणान सर्वेस्वराच्या मनाक कुशाल गितां घडोवन गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब, शेकांत प्रितमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गाराक उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां अनाथ कुशीन सांडचो ना, पूण तुमचेशी येतलो आनी तुमचीं काळजां कुशालकायेन मुरगडटलीं. Alleluia, 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 alleluia. Survispor तुमची सोव्यांसू
आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं जुआवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनान घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो, कित्याक तो आपल्या पोदरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो. तो म्हाका महिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हणलां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबू मित्रांनो, आज आमी फातिमा सायबिणीची वो आंकवार मारी फातिमा गांवांत दिसली, जायती फावटी दिसली. आयचो एक दीस तातूंतलो ही आमी परब समरुमता. ही परब समरुमता आसतना आमच्या मनान आमी दवरूंक जाय, केन्ना ती दिश्टी पडली. ती दिश्टी पडली जेन्ना पयलें संवसारी विश्व झूज चलतालें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. आनी हें झूज चलता आसतना 1917. आनी हें झूज चलता तेन्ना देवान मनशाक फाटीं दवरलेलो. आपूण व्हडलो हातयाराचेर पातयप, पदवेचेर पातयप. मागीर तशें जालें आनी 20 वर्सांनी परतून आनी एक झूज जालें म्हणटू. पूण वायट, पातक, इगो हें सगळें संवसार चलयतालो आनी असल्या वातावरणांत जायतें वायट आनी डिस्ट्रॅक्शन जातालें. तेन्ना आंकवार मारये दिश्टी पडून फातिमा गांवांत हो संदेश दिता, मागणें करात, प्राचीत करात. शांती आमकां मेळटली जाल्यार खरी शांती फकत देवाच्यान दिवंक जाता. आनी शांती आमकां मेळटली जेन्ना आमी देवाचे स्फूर्ते प्रमाणे आनी पवित्र आत्म्याचे स्फूर्ते प्रमाणे देवाचे खुशे प्रमाणे आमी पावलां मारता. देवाची खुशी आमकां ल्हानविकायेची, सेवेची, खालतिकायेची वाट दाखयता. आनी जेन्ना ही वाट आमची चुकता, आमचो इगो, आमचें गर्व वयर सरता, तातूंतल्यान घडये आमी झुजां मांडटा. आनी आयज पर्यंत तें जाता, आजून पर्यंत झुजां चलतात. पूण शांती खरी मेळना. आनी शांती खरी एक एकल्याक मेळटली दर एका मनशाक जेन्ना तो आपणाचें जिवीत देवाचे खुशे प्रमाणे मानून हाडटा. कितें सारकें ना जाल्यार तें सारकें करता. आज फातिमा सायबिणीची परब समरुमता आसतना आमच्या देशांच्या फुडाऱ्यांचेर आतां गॅर चलता, सद्या चलता सारकें नेटान आजून पासून. अमेरिका आनी इराण, रशियाय चलयता ते सायडीन आनी दुसरी बारीक बारीक गॅरां आसात. ह्या मनशांची मनां उजवाडाय. आनी असलीं गॅरां चलता आसतना पर्यंत आमचीं बाबा भयणां भायल्या गांवांत आसात, तरी आसतना तांकां तितलें अफेक्ट जायना, उचांबळटी जायना. थोडीं जाल्यांत उरलेलीं उचांबळ जायनात, कित्याक ती आपल्या खालतिकायेन देवाचेर पातयेवन ती आपणाचें जिवीत फुडें व्हरतात. म्हणजे झूज आसा खरें, तरी तांची भितरली भायली शांती पिड्यार जावंक ना. उचांबळे मातशी जालोली आसा भायल्यान, पूण भितरली शांती तांकां मेळिल्ली आसा, कित्याक देवाच्या उतरा प्रमाणे ती आपणाची पावलां मारतात. आंकवार मारीची परब, फातिमा सायबिणीची परब हेंच मागता. जिवीत बदलात, देवाचो आत्मो घेवन तुमचें जिवीत फुडें व्हरात. हे मागणी आमी करता आसतना जीं झुजां चलतात तीं थांबूंक देवा लागीं मागुया. बेटोनींग आमी गायन गावया. देवा उतर आमी घेतलां. C15 पान 30 आनी 4, C15 पेज 34. Soba
म्हज्या भावां भयणांनो, हें आमचें बलिदान सोर पृथ्वीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा, तुजे पोरजेची प्रार्थना आनी बलिदानां मानून घे म्हूण मागता हांव. अशें भाग्यवंत मारिया, तुज्या पुताचे आवयचे विनवणेन कसलोच आमचो उलो जापी विरेत उरोना जावं, कसलेंच आमचें मागणें निर्फळ जायना जावं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय वचें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फातिमा गांवांत दिश्टी पडलोली आंकवार मारयेक नामान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पुरगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्मेची सावळीन तुज्या एकल्याच जोणीत पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उदेशी देवदूत तुका महिमा वाखाणटात. बळवंत तुका नमस्कार करतात. शक्त्यो कळकळटात. स्वर्ग आनी सर्गीच्यो पदव्यो आनी भक्तिवंत सेराफीन संतोसान सांगाती आराधन करतात. तांची बरोबर आमचेय ताळे मेळून खालतीकायेन आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. खोश मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसून मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूट. संवसाराच्या सुरवंडारा
तुझ्या क्रुसा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सुटोण केली, आमची काकलूत कर. देखून सर्वेस्परा सुमियाच्या जेजूच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागीबोन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान उतरून गेल्यांत ते आमच्या भावां भयणाचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन ओतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाची माई संगाती, भाग्यवंत जुजेतीचो पोती, भाग्यवंत धर्मदुतांनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सोर पदवीदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी जेजूची आज्ञा मनान दवरून आमच्या गांवचे तालेगांवचे फिरगोजेचेर सामिंगेलीचे फिरगोजेचेर तशेंच कारंजले आमची फिरगोज रुजाय सायबिणीची सगळ्या भावां भयणाचेर आशिर्वाद पडूंक जी लागीं आसात जी पयस आसात देवान राखूंक सांबाळूंक आनी दर एक कुटुंब दर एकल्याचें जिवीत आपल्या आजीरपणान आत्म्यान भरूंक मागुया. आमचे बापा सुटणीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोव्या आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची श्रेणी संवसाराचे पाप काटली आमची काकूत कर. देवाची श्रेणी संवसाराचे पाप काटली आमची काकूत कर. देवाची श्रेणी संवसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावुया जेजू तुझें नांव R20 पान 185 R20 पेज 185. जेजू तुझें नांव आबानी व्हडलें व्हडव्यांक गोरगोटलें मागीर उजारलें जेजू तुझें नांव आबानी व्हडलें व्हडव्यांक गोरगोटलें मागीर उजारलें जेजू 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 जातू म्हाका जेजू 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 जातू म्हाका जेजू जेजू तुझें नांव रोदा बाबाचो मारून मारीचो सोदोच मनशाचो जेजू तुझें नांव रोदा बाबाचो मारून मारीचो सोदोच मनशाचो जेजू 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 जातू म्हाका जेजू 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 जातू म्हाका जेजू. प्रार्थूया. सर्वेस्परा सुर्गेचे संसार घेतलोली आमी सुर्गेचे संस्कार घेतलोले आमी तुजे काकलोतीक उलो मारता.
अशें भाग्यवंत आंकवार मारयेचो संतोशान उगडास करतली तेच आंकवारीची देख घेवन सोडवणीच्या गुटांची पुर्ती सेवकां जावंक फावो कोर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. मुगाळ भावा भयणानो, पयले मीस जाल्या उपरांत फातिमा सायबिणीचें पुरसांव करून भावा भयणां रुजाय सायबिणीचे इगोर्जेन कारण जाले गेल्यात. थंय तावन मागीर दोना पावल कोपेलांत वेतोली. सांजे 5 वरांचेर दोना पावल कोपेलांत मीस आनी मागीर परतून पुरसांव काडून मिरवणूक काडून आमी सायबिणीक इगोर्जेन धाडटले आनी हांगासर हाडल्या उपरांत मागीर लादीन जातली. घडटा जाल्यार तुमी प्राचिताच्या मनांत ह्या पुरसांवान आनी मिसांत वांटो घेवचो होच संदेश आंकवार मारीचो. प्राचीत करात, मागणें करात. उदी करून जायतें बरें आमच्या गांवांत आमच्या दोनूय फिरगोजांनी आनी आख्ख्या गोंयांत आनी आख्ख्या संवसाराक येवं आमी मागुया. आयज पसरें बाट हांगासर परब 10:30 वाजता. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सदपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मागणें सामिंगेलीक. सामिगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां निवार. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुराक देवाचे पदवेन सैतानांक आनी सगल्या खोट्या आत्म्यांक हेमपणान लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक सोंपतात. आमेन. भोव भाग्यवंत माई, तूं आमचो सदांकालचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी आमचो बरवासो. आयज आमी तुका भेट करून आयल्या. तुवें आमकां जोडून दिलेल्या स्वरूपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माई, आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्या तुजी सेवा सदांच कोत्तेल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे थंय ओडून हाडून शक्ती भितर सोर आमी करतल्या म्हूण भास दिता. पदवीदार माई, आमकां उपकार जोडून दी. तायल्ल्यांचेर जय धरूंक गोठाय. जेजू क्रिस्ताचो सोबून मोग एक पवित्र मोण आनी तुज्या पुत्रा सोवे सासणाचे जिवीक सदांकाल आदार दितली माई. आमचे पासत विनोदी कर. सुम्य जेजू क्रिस्ता, तुजी माई मारीच्या एकाच उतरान गालिलियाच्या काना नोगरांत उदक आसलें ते दाकासोऱ्यांत तुवें बदल्लें. तुजे माईच्या आसऱ्या खाल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उदेशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. ह्या आदाराचे माई, आमी तुका उलो मारता. जिव्यांक सांबाळ, मोतेल्यांक पाव, थाळ्ळेंत आमकां थिराय. आमच्या दिसपट्या जिवितान आमकां कोर गोवाय. दिसपट्ट्या गरजांनी मागणे. हे आदाराचे माई, व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लालेवन मागता. कोश्ट दूख उस्के कोदी विगडां सोकेश्टां हे आमचे निर्भाग हाडलेले कुरीस. ह्या ओचोड्यांनी आमची दोयेन जतन कर. तुज्या पुताच्या कोश्टान आमचें मन एकठांवन मोगान आनी सोंसणिकायेन सगलें सोंसूंक आदार दी. आमच्या पाप साहेबाक, क्रिस्त साहेबाक, सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोमया आमचे माय उदेशी आमकां आयक. सोमेस मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटांत
जियोशें कर म्हूण मागता हांव. हे सोमया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आनी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपलो बीस विचून काडल्या पुरो म्हूण मागता हांव. हे सोमया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. मेलोल्या सोमेस बावरत्यांच्या आत्म्यांक सासनाचो विसव दी म्हूण मागता हांव. हे सोमया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळयोवचो आनी तुज्या मोगाची ऊब बोगीशी कर म्हूण आमी मागता हांव. हे सोमया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. आतां आमच्या मनांतल्यो गरजो आंकवार मारये उद्देशी बापाक उबारुया. Mari povirci trata, tu gorvai ciadoreani, sasvoltada naci mai, ore anca paia lagi, tu ce veghe maru kuso, orom duja su ducaso, orso dos colal duje, vai tu caseta me, tu ce veghe maru kuso, orom duja su ducaso, orso dos colal duje, vai tu caseta me. बावरत्यांचे मागणे हे आदाराची माई तू ख्रिस्त शिवदा देवाची सोर देणी तू आमकां वांटाय आमा भुरग्यांची तू राखण कर ख्रिस्तांतान तू आमच्या पातकांचें बोगसणें आनी आमचें तारण जोडूंक आदार दी एकूच आमी भियेतांव ताळण्याच्या वेळार तुका उलो मारूंक सुखोन निर्भागी बाळा जायत म्हूण जेजूचो मोग सदां शेवटा पर्यान जिवंक आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी हे आदाराची माई. आतां आमी सर्वय समय आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मायेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत शरणकाल जिवंक आमकांच वोपून दिवया. नमान मारये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आमा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनंती करे देवाचे भाग्यवंत माई ख्रिस्ताच्यो वासावण्यो आमकां फावो जावच्याक प्रार्थने सुम्य जेजू क्रिस्तांत वे माईक तुजे माईक आमची आवय करून दिली सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी तुजे लागीं मागतां आमकां ज्या काळजांत हांव तुज्या आवयचो आदार सोदतां तुजे सुरवणीचो फळ सासनाच्या सासनाक भोगूंक दी. आमेन. पिडेवंता पासत मागुया. सुम्या कुडीच्या असोक्तायेन कश्टवतोल्या तुज्या चाकरांची तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रचलोल्या आत्म्याक ऊब दिवन जीव बरीत कर अशें कश्टा वरवीं नितळ जावन बेगीनच तुजे दयेन भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सांगात आसूं तुमकां राखच्याक तो तुमचे सोवे आसूं तुमकां सांबाळच्याक तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. मेमोरारे बो कोनवाडी आंकवार मारी उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोदूंक गेल्लो तुज्या हातांतलो आला शिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरवाशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येता. आंकवारीची आंकवारी माये म्हजी तुजे सोरशी हांव येता. हांव पातकी आनी दुखीस तुजे मुखार उबो रावता. देवाच्या पुताची माई म्हज्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळादी कर. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया
T40 पान 222, T42 पेज 222. Fatima Sairi Angage tuja Roma Iboy tuja mata